मोगाळ बाब आयज आमचे मदें बिशप एमेरिटस एलेक्स डायस गांवान आमचो शेजारी कालांगूटचो आनीक तो सिन्नारींत पिलार सिन्नारींत ताणें आपली मुळावें शिकोवप केलां आनी रोमांत आंजेलिकूम ताणें 1976 ते 79 3 वर्सां मुसलें शिकोवप करून 1981 ते 85 ह्या वर्साक रॅक्टर कसो आनी प्रोफेसर पिलार सिन्नारींत कसो वावुरला आनी 20 तारखेर जानेराचे 1985 ह्या वर्साक ताका कसो नोमियाल्लो पाप साहेबान आनी 30 आनी 4 वर्सां ताणें पोर्ट ब्लेर हांगासर बिस्पाची ताणें जबाबदारी ह्या पोर्ट ब्लेरांत केल्या आनी आतां तो पिलार मॉनस्ट्रींत आसा तो ताका आमी आयज एक दिता ही मिसाची भेट आयज तो आमचे पासत फेस्ताची पोरबेचे मीस भेटयतलो तशेंच आयज डेलरीज एंजल सिक्वेरा हे आमचे सुपुल्ले भुरगें पोलीस पावडी जेजू आपल्या काळजांत शिवता ताकाय बी तो
जेजू दितलो. तर आमी ताका येवकार दिता. तशेंच आमचे मदीं आसा फादर पियो, आमचेच सिंदारींत आसा, तोय बी गांवांत काळंगूटचो, ताकाय आमी येवकार. आनी तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन आयज येवकार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोवे आसो. मोगाल भावा भयणीनो, आयज व्हडा दोबाच्यान कांदेलार्या सायबिणीचे पोरबेक आमी एकठांय जाल्या. 9 दीस सायबीण माय वयर आमी शिकवण घेतली आनी बरी समजुणी घेवन एकूच समारोप आमच्या मुखार आयलो. तो म्हळ्यार सायबीण माय आमकां आपल्या सोरशी न्हय पूण जेजू सोरशी व्हरता. सगलीं मारयेचीं देवसांवां आमकां जेजूचो उजवाड भोगूंक उस्कायता. आनी आयज कांदेलार्या सायबिणीच्या पोरबेच्या मिसाक आमी नियाळ करूंक विशय घेतला. कांदेलार्या सायबीण उजवाडाची वाहक आनी बोरवाश्याच्या यात्रेकारांक मार्गदर्शक. निश्कळोंक ती जल्माक आयली. ल्हान आसतनाच तिका तिच्या आवय बापायन देव तेंपलांत भेटयली आनी आपल्या जिविताचें आप समर्पण देवाक करून कुडी मोनान आनी आत्म्यान तिची संपूर्ण आकारणी जाली. गाब्रिएल दुतान तिका देवाचो संदेश दिलो तेन्ना देवाचे कुशेक तिणें पाळो दिलो आनी ह्या कुरपेच्या आयदनान उजवाडाक आपल्या कुस्वान आकारून हाडलो. शी इज द unstained vessel of grace who bore Jesus, the light, a light that guides our path. हीच व्हरती देवाची पदवी आयज आमी कांदेलार्या सायबिणी उदेशी समारंभताव. आनी हो उजवाड जेजू जेन्ना आमचे भितर जळटा तेन्ना तो मारये भाशेन दुसऱ्यांक बोरवासो आनी मार्गदर्शन दिता. आयज खेरीत भाशेन ही परब समारंभतल्या डायगो आनी रोजालिना फेर्नांडीस आनी तांचे फामिली पासत मागुया. तेच भाशेन आयज बाय डेलरीज एंजल सिक्वेरा पयलेच फावट आपल्या काळजांत जेजूक शेवता. तांचेर देवाची कृपा मागुया आनी आमी सगल्यांनी देवाच्या उतरांतल्यान पवित्र संस्कारांतल्यान मिसा भेटेंतल्यान आनी अदीक करून मारयेच्या देवसांवांतल्यान जेजूचो उजवाड अणभवून आमी खूद उजवाडीत जावन दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक
ही आमी साबेटेन खोतखोत्यान मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हजे वाटेन थोडीशी उतरां म्हणटा सुरवाताक. अदी करून कित्याक हे तुमचे परबेन वांटो घेवंक आनी हे मीस भेटोवंक म्हाका चड खोशालकाय भोगता. म्हजे भलायकेक लागून आनी जाणटे पिरायेक लागून हांव आतां चडशीं फेस्तां मिसां मानून घेना. पूण तुमच्यो मदल्यो दोगी भयणी मेलबा आनी मेलिता म्हाका आपोवंक आयलीं तेन्ना तांकां ना म्हणूंक जालें ना. आनी त्या खातीर हे मीस हांवें मानून घेतले. खेरीत खोशालकाय भोगता कित्याक ह्या तुमच्या सोबीत गांवांत आनी ह्या तुमच्या सोबीत कोपेलांत हांव केन्नाच पावोंक नासलो. हांव नोकळो पासून नासलो हे इतले सोबीत कोपेलां वसर आसा म्हणून. तुमच्या पादवीकारान सांगलां ते भाशेन हांव तुमचो शेजारी कोंगुटचो. पूण पियेन्ना आमी चडशे पावनासल्यो. जरी तर कालांगूट आनी पिल्यार इतले लागीं आसा. आतां हे मीस मानून घेतूच म्हाका हांगा थंय जायते वाचूंक मेवले. आनीक म्हाका गमून आयलें हें तुमचें कोपेल कांदेलारिया सायबीण म्हणून. आनी हे परबेक पुरिफिकासांव म्हणटाले. फेब्रुवाराचे 2 ही परब समोर रमताले. आयज आमी कांदेलारिया म्हणून ही परब समोर रमता. खरें म्हणल्यार म्हजे भयणीक दिलेली गिरवाड्या आनी तिचे सासूमायेचें नांव आसलें पुरिफिकासांव. आनी ती ह्या गांवची पुरिफिकासांव. तिका दोग पाद्री भाव आसलेत, पाद सिरील आनी पाद लेलीस. आनी एक काजन फादर मोरेन. सगळीं तुमी तांकां वळखता आसतलीं. इतलें आसतना हांव म्हणटालो खोशाल जाता कित्याक हांव केन्ना पावोंकूच नासलो तुमच्या पियेन्ना. आयज एकदम खोशाल देवाक आर्गां दिता तुमचे बरोबर. म्हाका मेवलो म्हणून हो सुयेगी कुरपा सायबीण मांयची ही परब समोर रमूंक. म्हाका गमून आयलां हे परबेन वांटो घेवंक खंय जायते क्रिस्तांव न्हू ते भाव भयणी पासून येतात. काय बरें हें. धर्म आमचो कितेंय जावं, देव एकूच. तो आमचो सगल्यांचो बाप. तो आमचो सगल्यांचो मोग कोत्ता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो न्हूच फकत क्रिस्तांवांक लागून पूण सगल्या लोकांक लागून. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा देव आमचो सगल्यांचो बापूय. आनी सायबीण माय देवाची आवय. देवानूच जेजून आमकां दिल्या. आनी ती आयज आमी कांदेलारिया म्हणून उलो मारता आनी मान दिता. तुमचे बरोबर खोशालकायेन आनी भोक्तीन ह्या मिसांत हांव वांटो घेतां. तुमचे खातीर मागता आनी तुमची मागणी म्हजे खातीर मागता. तुमच्या पादवीकारा खातीर, तुमच्या सगल्यांच्या खातीर आनीक ही परब कोत्तेल्यांचे खातीर. आनी हे आमचे भुरगे देलरीज एंजल पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेता ताचे खातीर खेरीत भाशेन हांव ह्या मिसांत देवाक मागणें कोत्तां.
आमची भक्ती सायबीण मायंक आमी उबारुया आनी भेटोवया. आमची काळजां आमी आमचे सर्गींचे आवयक दिवया. ती आमकां स्वर्गाची वाट दाखयता. ती आमचो उजवाड देखूनच तिका आमी कांदलार्या म्हणटा. भक्तीन व्हडे भक्तीन आमी सांत वांटो घेवया. आमची सगळी मागणी आमचे आवडे सायबीण मांच्या हातांत घालुया. जाणो जावन सायबीण माय ते आमचे आवडे आमची मागणी आपल्या पुताक जेजूक भेटयतली म्हणून. आनी आमी साची तयारी करता आसतना इल्लोसो वेळ आतां आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. देवान आमचो मोग केला, सायबीण मायन आमचो मोग केला, पूण जायते फावट आमी चुकता. आमचे अशोकनायक लागून, आमचे बेसार मायेक लागून. सगळीं आमची पातकां काळजान थान दूख धरून ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातविला देवा, स्वर्ग देवा, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ami Shanti Gloriamo Naciamo Shanti Sali Sorvespora Deva Sorvicharaya Sorputrida Deva Mama Ami Tukama Kalka Ami Tuji Stuti Gorka Ami Tukano Moshkan
तुया सोर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा तुझे एकल्याच पुतान आमचे मनशा स्वयं घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आज आमी समोर रमता आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा शासनाच्या शासना इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप आपलो सेवक जावंक जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायलाक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सोरेस्पोरान म्हाका आकारलो सोरेस्पोराच्या दोल्या मुखार म्हाका मान मेळलो म्हजें बोल म्हणल्यार म्हजो देवच तर होच सोरेस्पोर आतां म्हाका सांगता तूं म्हजो सेवक जाल्या पुरो ना जाकोबाची कुला तुवें नव्यान स्थापल्या पुरो ना इस्रायलाच्या उरतोल्या जोम्याक तुवें परतून हाडल्यार पावना पूण पृथ्वीच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो जाची लोक परवा करिना जाचो राष्ट्र कांटाळतो दवरतात जाका निश्ठूर जुल्मी राजा गुलामा सारको वागयतात ताका सोरेस्पोर इस्रायलाचो तारोक इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा तुका पोलेना फुडें आदर मान दिवंक राजा उठून उबे रावतले तुजेर दोळे पडले तशें कुंवर तुजे पांये पडटले सोरेस्पोर विस्वासी म्हणून इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका विचून काडला देखून ते अशें करतले देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावून जातलो
बागेंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान दयाळपणीन हें मुनियारपण आमच्या आदीन केलां देखून आमी आंग काडिना. लोजेन आमी ओगी रावना. आमी नादबुदीन चलना. न्हय म्हूण आडकां नाडकां करून देवाचें उतर पोरगोट करिना. पोतेच जाल्यार देवाचे नोदरेन सोत ते पोरगोटून सगळ्या मनशाच्या अंतस्करना मुखार आमी मान सोदता. तर आमी आमकांच पोरगोट करिना, पूण क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हूण आमी पोरगोट्टा. आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक. कालोखान थावन उजवाड पोरजोलून अशें देवान म्हणलें. तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोलार पोरजोलता ते आपले मोहिमेची ओलोक आमकां मेलचे खातीर आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फांकोसो केलो. असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन आपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांदार मातयेचे आयदनांनी आमी वमता. देवाचे उतोरे. तूं सदां बारीक, कित्याक जेवतो सर्वेस बरा तुका दिलें. ते गोठोले म्हूण तुवें विस्वास दवरलो. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे शुभोर्तो मान. मोइजेसाचे सुमती प्रमाणे ताचे शुद्धी करचे दीस बोले तेन्ना अशें जालें. कुसवो उगडटा तो दर एकलो पूत सर्वेस्पराक भेटलेलो जातलो. सर्वेस्पराचे समोर्थीन बरयलेल्या हे उतरांचो उगडास करून बालकाक सर्वेस्परा मुखार दवरूंक आनी सर्वेस्पराचे समोर्थीन सांगलोलें आसा त्या प्रमाणे कोडव्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले येवन समोरपूंक बालकाक जेरुसलाक गेलो. तेन्ना सिमिया नांवाचो एक प्रामाणीक आनी भक्तिमंत मनीस जेरुसलांत आसलो. तो इस्रायलाचे नवसणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केलें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी समृद्धीचे चाली प्रमाणे बालका जेजू करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन ताका भितर काडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या ह्या सेवकाक दुनिया शांतीन आतां बसूंक दिता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. पळसांक उजवाडायतो प्रकाश, तुजे पोरचे इस्रायलाचो तुवें फावो केल्लो प्रताप. आनी ताजे विशीं म्हणो तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलान जायतीं जाणां भंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपी चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोडसा तुजें काळीज आसपास वितली. सोमयाचे शुभोर्तो मान.
म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, आयच्या दिसा परबेच्या दिसा हांव म्हजें प्रवचन करता तेन्ना म्हाका दोन म्हणण्याचो उगडास येता. दोन म्हणण्यो. पयली म्हणणी सर्वेस्पराच्या मुखार एक दीस 1000 वर्सां आनी 1000 वर्सां एका दिसा सारकी. ही उतरां आमकां भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिटींत मेवता. सर्वेस्पराचे मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा सारकी. दुसरी म्हणणी म्हणल्यार आमी इंग्लीश भाशेन जायते फावट म्हणटा, गॉड रायट्स स्ट्रेट ऑन crooked lines. वांकड्या बोळीचेर देव उबें बरयता. ही म्हणणी आविलाचे भाग्यवंत तेरेजान घडलेली अशें म्हणटात. पूण आमी जशें हांवें सांगलां जायते फावट आमी हें म्हणटा, God writes straight on crooked lines. म्हणजे कितें आमी आमच्या जिवितांत पळयता जायत्या भासांच्यो आडकोळी आमच्या जिवितांत येतात, पूण शेवटी देव आपल्याक जाय तें करता. देव आपली वाट मुखार व्हरता आनी आपली येवजण पुरी करता. आमकां एक बरो नमुनो म्हणल्यार भाग्यवंत पावलू. धर्मदुताच्या इतिहासार आमी वाचता, पावलू तेन्ना सावलू आहलो आनी क्रिस्तांवांक दुमाळो पिळापीड दितालो. सगल्यांक, दादल्यांक, बायलांक घरां घरांनी वचून दवरतालो आनी तांकां बंडखणीन घालतालो. क्रिस्तांव धर्म तो कबार करूंक सोदतालो. पूण जालें कितें? सावलू जालो पावलू. व्हडांतलो व्हड आपोस्तल. देवानूच ताका म्हणलां वाज एलेक्सियोनिस, vessel of election. धर्मदुताच्या इतिहासार आमी वाचता, जेजू म्हणटा राष्ट्रां तशें राजा मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक पावलू म्हजें वेंचून काडलेलें आतियार. म्हज्या नांवा खातीर ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलों. This man is a vessel of election to me, to carry my name before Gentiles and kings and the children of Israel.
धर्मदूताच्या इतिहासाचेर आमी वाचता सोम्यान आनानियासाक म्हणलें तूं वच कित्याक राष्ट्रांत तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हणजे पावलू म्हजें वेंचून काडलेलें हातयार म्हज्या नांवा पासत ताणें कितें सोंसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. हांव म्हणटालो देव आपली येवजण शार्ती पावयता. सावलू क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो तो जालो देवाचें हातयार शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक परगटूंक. खऱ्यांनीच देव आपली वाट मुखार व्हरता आपली येवजण शार्ती पावयता. हें आमी आमच्याय जिवितांत पळयता आनी आमी पळोवंक जाय. जायते फावट आमी चिंतना तें जाता आमी तें येवजूंक ना पूण तें देवान येवजिलां आनी देव आपली येवजण आमच्याय जिवितांत मुखार व्हरता. ह्यो म्हणण्यो हांव तुमच्या मुखार आयज कित्याक दवरतां. म्हाका आयच्या दिसाचें एमीस आनी प्रवचन करूंक आफावणें मेवलें तेन्ना हांव थोडें भोव तुमच्या ह्या गांवा वयर आनी वाड्या वयर वाचूंक लागलो. कुंभारवाडो म्हणटात खंय हांगासर. तीन 1500 वर्सां क्रिस्ताच्या येण्या आदीं हांगासर खंय कुंभार लोक रावतालो. 3500 वर्सां जेजूच्या येण्या आदीं म्हणजे आतां कितें 5500 वर्सां जालीं. उगडास करुया आमकां 5500 वर्सां जाय देवाक तो एक दीस. जशें हांवें पयलींच मुंडेन तुमकां सांगलां देवाक एक दीस म्हणजे 5000 वर्सां आनी 5000 वर्सां म्हणजे एक दीस. हे मनीस कुंभार 5500 वर्सां आदीं खंयचे आयलेत काय. आमी ताचे वयर चडशें नकळो पूण थोडे भोव हांवें वाचलां ते प्रमाणे म्हाका गमून आयलें ते खंय छोटा नागपूर म्हणटात थंयसरले आयलेले. तुमच्या मदल्या कितल्या जाणांनी छोटा नागपूर म्हणून आयकलां नकळो पूण हांवें आयकलें हे कुंभार छोटा नागपूरसान आयलेले म्हणून म्हजे कान फुल्लेत. कित्याक हांव भुरगोच यादनेक जाला तेन्ना म्हाका छोटा नागपूर वचोन शुभ वर्तमान परगट करूचें आफोवणें मेवलें आनी हांव थंय गेलो. भुरगो यादनीक कसो हांवें थंयसर काम केलां. थंयसरल्या लोकांच्यो भासो शिकूंक म्हाका सोयग मेवलो आनी त्या लोकांक शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका कृपा मेवली जेजूची.
त्या खातीर हें आयकून आनी वाचून ते छोट्या नागपूरचे मनीस कुमार 5500 वर्सां आदीं हांगासर तुमच्या वाड्यान आयलेले 5500 वर्सां देवाक तो एकूच दीस देव आपली येवजण मुखार व्हरता आमकां जायत्यो आडकोळी कश्यो दिसतात पूण त्यो आडकोळी देवाक न्हय आमकां देवा मुखार सगळ्यो आडकोळी नपयत जातात आनी देव आपली येवजण मुखार व्हरता कित्याक हांव म्हणटालो गॉड रायट्स स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लायन्स आनी हें आमी जायते पावट म्हणटा हांव बिस्म जालो तेन्ना म्हाका अंदमान निकोबार जुंव्याचेर वचून 30 आनी 4 वर्सां बिस्म कसो हांवें थंय काम केलें आनी त्या आदीं 5 वर्सां भुरगो यादनीक कसो त्याच जुंव्याचेर आनी देवाच्यो वाटो पळयात थंयसर म्हाका लोक मेवलो तो खंयसरलो छोटा नागपूर देवाच्यो वाटो पळयात कशी परी देव आपली येवजण मुखार व्हरता सावलू जालो पावलू वेसल ऑफ इलेक्शन देवाच्या जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे हातियार आनी हांव गांवान कोंगडचो PN नाक्याना पावोंकूच नासलो पूण पावलो छोटा नागपूर आनी अंडमान निकोबार कित्याक देव आपली येवजण आपल्याक जाय ते भाशेन मुखार व्हरता ही रायट्स स्ट्रेट ऑन क्रुकेड लायन्स भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरान आमकां गोंयकारांक बावार्थाचो उजवाड हाडलो आनी तो उजवाड घेवन म्हाका वचूंक पडलो छोटा नागपूर आनी त्या उपरांत अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर खऱ्यांनीच देवाचो वाटो देवूच जाणा आनी देव आपली येवजण मुखार व्हरताच कसल्योय आडकोळी येवं त्यो आडकोळी आमकां मनशांक 5000 वर्सां 5000 वर्सां पूण ती 5 वर्सां देवाक 5000 वर्सां देवाक एक दीस असो आनी ताकाच लागून देव आपली येवजण मुखार व्हरता सदांच आमी हे मोतीन दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत सदांच देवाची वाट आसा आनी ती आसूंकूच जाय आमी कितेंय करूं देवाची वाट फुडें वयतली आनी देव आपली येवजण पुरी करतलो ह्या तुमच्या वाड्या वयर कुंभार वाड्या वयर आनीक हांव वाचतालो दोग भाव खूंय तारवोटी तांचें नांव पियो रिबेरो आनी फ्रांसिस्क ब्रीत हांणी खूंय एक सायबिणीची मुर्ती हाडलेली ते तारवार काम करताले तेन्ना ते ती मुर्ती घेवन येयलेले आनी ती मुर्ती एका चुट्टेच्या कपेलान ताणीन दवरलेली
देवाची येवजण जायतो लोक त्या चुट्टाच्या कोपेलान येवंक लागलो सायबिणी सोबे आपली भक्ती दाखोवंक. देवाची येवजण तेन्ना लोकान येवजिलें एक कोपेल बांदूंक आनी लोकान बांदलें कोपेल. पूण तेन्नाच्या बिस्मान खंय परवानगी दिली ना आनी त्या खातीर ती मुर्ती व्हरोन पियेन्नेचे इगोर्जेन दवरूंक पडली. उपरांतलो बिस्म आयलो आनी ताणें परवानगी दिली. आनी त्या उपरांत हे सुवातेर खंय कोपेल बांदलें आनी पाद्रीक रावच्याक जागो बांदलो. प्रितीच्या भाव भयणीनू उगडास दवरात. हे सगळें देवाची येवजण. आमच्या जिवितांत हेच भाशेन देवाच्यो येवजणो आसात. आमी कितेंय करीन, कसल्योय आडकोळी घालीन, त्यो देवाच्यो येवजण्यो मुखार वेतात. आतां इतल्या वर्सांनी आमी हे सोबीत कोपेल हांगासर पळयता. म्हाका आतां कुंगटकार जावनूय इतलीं वर्सां लागलीं हें सोबीत कोपेल पळोवच्याक. पूण जावं मोरच्या आदीं सोयग मेवलो. खोशालकाय भोगता आयज तुमचे बरोबर ह्या मिसांत हे परबेंत वांटो घेवंक तुमचे बरोबर हांव सायबिणीक मान दिवच्याक हांगासर आयलां. देवाक एक दीस 1000 वर्सां आनी 1000 वर्सां एका दिसा सारकी. आनी देव आपली येवजण कसल्योच आडकोळी येवं शार्ती पावयता, ती मुखार व्हरता. आयज आमी कांदेलार ह्या सायबिणीक मान दिता. हांव सुरवाताक सांगतालो ते भाशेन ही परब आदी आमी पुरिफिकासांव म्हणून समोरताले. आयज आमी उगडास कोत्ता सायबीण मायन जेजूक मंदिरान भेटयलोली ती ही परब म्हणून. आतां आमी आमच्या आतांच आयकलेल्या वाचपाचेर इल्लोसो नियाळ करुया. आतांच आमी आयकलां बाळका जेजूक मोरयेन आनीक सांजुजेन मंदिरान येलो तेन्ना थंय एक जाणटो सिमियांव नांवाचो तो खंय सोडवणदाराची आस पळोवन आसलो. देवान हें ताका उक्तें केलेलें तो केन्नाच सोडवणदाराक पळयल्या शिवाय मरचो ना म्हणून. जाणटो मनीस पूण देवाक जाणटो आनी भुरगो म्हणून ना. देव आपली येवजण मुखार व्हरता आनी ह्या जाणट्या सिमियांवाक बाळोक जेजू मेवलो जेन्ना ताचे आवयन आनी सांजुजेन ताका मंदिरान हाडलोलो ताका देवाक भेटोवंक. आनी ह्या जाणट्या सिमियांवान ताका वळखलो हो संवसाराचो सोडवणदार म्हणून. आनी ताका त्या बाळकाक ताणें आपल्या हातांनी घेतलो आनी ताका संवसाराचो सोडवणदार म्हणून परगटलो. मोगाच्या भावा भयणीनू आयज आमी हांगासर ह्या मंदिरांत आयल्या. जेजूक भेटूंक आमी आयल्या आनी ताचे आवयक मारियाक मान दिवंक आमी आयल्या. केदें व्हड हें देणें आमकां. जेजून आपली आवय आमची आवय करून दवरल्या.
हांव आतां जाणटो जालो पूण आमचे मदें भुरगीं आसात आनी तुमच्यो आवयो आसात. तुमी तुमच्या आवयांची मोग कोत्ता आवयांचो मोग कोत्तात आनी तुमच्यो आवयो तुमचो मोग कोत्तात. त्या वेळार म्हाका उगडास येता गुडी तुमी ताचें नांव आयकोन आसतें. व्हिएतनामचो कार्डिनल फ्रांसीस झेवियर वान तुआन. आयकोलां नांव? फ्रांसीस झेवियर वान तुआन हो भाग्यवंत बिस्म कार्डिनल व्हिएतनामचो. 13 वर्सां ताणें बोडकुणीन सारलीं पिडापीड आपल्या धर्माक लागून. आपल्या वेळार देवाचो वेळ तो आमचो न्हय. हो कार्डिनल भाग्यवंत जातलो, भाग्यवंताचो मान ताका मेवतलो. आपल्या एका पुस्तकांत हो कार्डिनल फ्रांसीस झेवियर वान तुआन सांगता तो खंय सुपुरल्या भुरग्यांक दुतोन शिकयतालो आनी दुतोन शिकयता आसतना सायबिणी वयर तांकां सांगतालो. सायबीण जेजूची माय, सायबिणीन जेजूचो मोग केलो आनी जेजून सायबिणीचो आपल्या आवयचो मोग केलो. आनी अशें शिकयता आसतना ताणें त्या भुरग्यांक विचारलें तुमची आवय आसात? वय भुरग्यांनी खोशालकायेन हात उबारून सांगलें वय वय आमचे आवय आसात. सगळ्यांचे हात सोकला येयलेत. ना 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 आमची आवय आमी दुसऱ्यांक दिना, आमची आवय आमकां. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या आवयांचो आमी मोग कोत्ता. आमी आमच्यो आवयो दुसऱ्यांक दिवंक तयार ना. पूण उगडास धरुया जेजून आपली आवय आमची आवय करून दवरल्या. इतलो जेजूचो मोग आमचे सोबे. जाय त्यो मोगाच्यो खुणा आमकां दिल्या उपरांत शेवटी जेजून आपली आवय आमकां दिली. खुर्सार मरतालो तेन्ना जेजून आपली आवय जिवावांक दिली आनी जिवांवा वरवीं आमकां सगल्यांक दिली. त्या खातीर सायबीण मायक आमी माय म्हणटा. जेजूची माय आमची माय. केदें बोड आमचें हें देणें. सायबीण माय जावंक आमची आवय आनी खऱ्यांनीच ती आमची आवय. तिका आमी जायत्या नांवांनी उलो मारता. आयज आमी तिका कांदेलारिया सायबीण म्हणटा. कालपूर आमी लुर्ड्स सायबिणीची परब केल्या. साबार नांवां दिवन सायबिणीक आमी उलो मारता. ती सायबीण ती जेजूची आवय आनी आमची आवय. आमची आवय कित्याक जेजूनच तिका आमकां दिल्या. आयज आमी उजवाडाची वाहक म्हणून तिका पाचारता. बोरवांशाच्या यात्रेकारांचो मार्गदर्शक आमी तिका म्हणटा. लादीन कोत्ता तेन्ना आमी सायबिणीक स्वर्गाचो दारवंटो म्हणटा. खऱ्यांनीच सायबीण मायक ही सगळीं नांवां फावो. सायबीण माय आमकां उजवाड आमच्या जिविताक, कांदेलारिया. आमच्या काळोखांतले पयस करूंक सायबीण माय आपलो उजवाड आमचेर घालता. आमच्या पातकांतली पयस करूंक सायबीण माय आमकां आवय कशी
आपल्या मानता खाल सांबाळटा आनी आमकां आपल्या पुता जेजू सोरशें व्हरता. देखूनच आमी तिका सोर्गींचो दारवंटो म्हूण पाचारता. मोगाच्या भाव भयणीनू, येदें व्हड देणें जेजून आमकां दिलां, आपलीच आवय. आमी आयज आमच्या दुसऱ्याय वाचपांनी पळयलां कशी पळय जेजू आपली येवजणे प्रमाणे, आपल्या मोगान केलेली येवजणे प्रमाणे सोडवणेचें देणें आमकां सगल्यांक दिता. पयल्या वाचपान आमी इसायास प्रवेदाची खबर आयकलेली. दुसऱ्या वाचपान आमकां बागेवन पावलून सांगलें उजवाडांतले भायर काळोखांतले भायर काडूच्याक जेजू आमकां देवान पाठयला. तर मोगाच्या भाव भयणीनू, गरज आमी दिनवासनेच्या काळजांनी हे परबेंत वांटो घेवंक. हे परबेचो मुखेल यादनीक कसो हांव तुमचो स्वागत करता, पूण खेरीत भाशेन उगडास करता. पुरो न्हय, वर्साक एक पावट आमी ह्या कपेलान येल्यार आमच्या काळजांनी सायबीण मायचो मोग आसूंक जाय, जशी परी जेजूच्या काळजान आपले आवयचो मोग आसलो. आनी आपल्या आवयचो मोग आसतना जेजून आपली आवय आमकां दिली. जेजू सोरशें आमची उसलीच दिनवासणी आसूंक जाय. दिनवासी काळजान हे परबेंत आमी वांटो घेवया जेजून आमकां आपली आवय दिल्या म्हणून. सायबीण मायक आमी मान दिवया न्हूच आयज, पूण सदांच आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्या बाळांक आमी सायबीण मायची भोक्ती शिकोवया. आमच्या घरांनी दिसाचे दिसा मागणें आसूं दी, आनी अशें आसूं जाल्यार सायबीण माय आमकां केन्नाच सोडची ना. कित्याक ती स्वर्गाचो दारवंटो आनी आमकां सगल्यांक स्वर्गार व्हरूंक जेजूची येवजण. आनी जशें हांवें सुराटान सांगलां, जेजू देव आपली येवजण मुखार व्हरता. कसल्योय आडखळी त्यो येवं, आमच्यो असुकतायो, आमची पातकां, आमचो काळोख आमी सायबीण मायच्या हातान घालुया आनी भावार्थान आनी बोरवाशान रावुया. सायबीण सोर्गींचो दारवंटो, त्या दारवंटांतल्यान एक दीस आमकां भितर काडटली. हें जावन आमचे मागणें आमकां आनीक सगल्यांक. इल्लोसो वेळ हुयस रावून आतां नियाळ करुया. आमी उबी रावया. हांव मागतलो आसलो. आयज कुमण्यां घेता आतां आमच्या भुरग्यान आपली वात पेटोवंक. आमी बी आमच्या बाप्तिस्माच्यो बासण्यो आमी घेतल्यो.
सगळ्या काळजांतान उच्चारुया. सैतानाक तुम्ही पाठ करतात न्हय. आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुम्ही पाठ करतात मू. सोर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पिर्तुमीच्या रोचणाराक तुम्ही सोत मानतात मू. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारये थावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सोत मानतात मू. बापा आनी पुता थावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सोत मानतात मू. कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुम्ही सोत मानतात मू. तूं आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसोणें आमकां दिलां. तो सोर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां आमी आमची मागणी आमच्या स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. देवाच्या उतराच्या परगोटणेंतल्यान, पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आनी सगल्या मिसावाच्या वावरांतल्यान ताणीन पुर्जेचेर जेजूचो उजवाड फाकोवंक आनी ह्या वरवीं एक भावार्थान नांगोरलोली क्रिस्ती पोरजां बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. काळोखांत जियेतोल्यांक तांणी उखलूंक, एक सारके कायदे सगल्यांक बांदून हाडूंक आनी कायदे पाळटना मुनीसपणान वागूंक, देशांत बरेपण शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या फिरगोजेच्या दर एका गोराब्या पासत मागुया. दर एका गोराब्याची असोकताय आनी प्रश्न सायबीण मायक थाव्यो आसात. आयज तिच्या मोगाच्या आसण्या वरवीं, तिच्या देवासावा वरवीं आमचे सगळे प्रश्न सुटावे जावंक आनी तिच्या आदारान आमी दुसऱ्यांक जेजूची जोडटी साक्षीदारां जावंक बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आयज बाय देलरिसान पयलेच फावट आपल्या काळजांत जेजूक शेवला. ह्या जिव्या जेजूच्या अनुभवान ते वाडोवंक, ताच्या उतरा प्रमाणें ताणें चलूंक, संवसाराच्या बुलोवण्याक ताणें पाठ करूंक आनी स्वताचो मार्ग सदांच आपल्या जिवितांत आपणावंक ताका जिव्या जेजूचें बळ मागुया.
आयची परब समोरमतल्या डायगो आनी रोजालिना फेर्नांदीस आनी तांचे फामिली पासत खेरीत भाशेन मागुया. कांदेलार सायबिणीचे मोजोतीन तांच्या गोराब्यान जेजूचो उजवाड वसूंक देवाच्या उल्याक तांणी सदांच होय म्हणूंक आनी मारये भाशेन दुसऱ्यांच्या उस्क्यान बोल्लोली आनी बोरवासो दितोली तांणी जावंक बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या सगळ्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. आनिकूय जायती मागणी आमच्या काळजांनी आमच्या ओतरेकांनी आसात ती तूं जाणाय. आमकां गरजेचें तें तूं आमचे सोडवणे खातीर आमकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंडो सोरो आनी कांदेलार सायबिणीची इमाज. कांदेलार्य सायबीण उजवाडाची वोख आनी बोरवासाच्या यात्कारांक मार्गदर्शन ह्या विशयवर आयज आमी नियाळ करूंक सायबीणमाय दर एक गोराब्यांत जेजूचो उजवाड फांकयतली. ह्या उस्क्या बोरलेली आवय जंय ती आसा, जंय तिची दिनवास आसा, तो गोराबो कालुकाच्या बांदपासान उरोंक शेकोना. ही कांदेलार्या सायबिणीची इमाज होच उगडास आमकां करून दिवंक. तेच भाशेन जंय जेजूचो उजवाड आसा त्याच गोराब्याच्या वांगड्याच्या काळजांनी सायबीणमाय आपल्या पुताचो मोग रिगोयता. जेजूचो मोग म्हटल्यार पवित्र सोबेचो मोग, पवित्र संस्काराचो मोग आनी मिसा बेटेचो मोग. उंडो आनी सोरो आल्तारार जेजूचे मांस रोगतान बदलूंक हें जेजूचे मोगाक अणभवूंक आमी उलो करता. तर ही इमाज आनी उणो सोरो यादनिकाच्या हातांत घालतना आमी सगळे आवंडे बापाक उबारुया.
म्हज्या भावां भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या सर्गीच्या बापा, खोताबीन मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खोशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाकांचो सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारो म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार वायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणदाराक संतोशान आमी मेळूंक वेता आनी दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पुजी. तेचपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र बेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागेन बाबा फिलिप नेरी आनी सिमे आमच्या गोंयली बापांक तशेंच आमचो बिस्म आलेक्स आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मिल्ल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कोर बोकरून मागुया. कॉफ्रार बाबुनी मरून गेले तांचे पासत जाणी परब समोरल्या ती आयज संवसारांत नात आनी आयज डायगो आनीक रोजालीन तांचे कुटुंबांत मरून गेल्या तांचे पासत आमी मागता. ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुतीक मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसवळीत तुका मोळ पडूंक बाबा कर. आमा समेस्तांच्या एकठांय जाल्ल्यांची सगळ्यांची दया करून मागता. आनी आयज आमी मीस पेडयता परब कोत्र्या रोजालीन आनी डायगो तांच्या कुटुंबाचेर. तशेंच भाग्यवंत आंकवार मरिया देवाचे माये संगातीत भाग्यवंत जुझेर सपोती भाग्यवंत दोन सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देव आमचो स्वर्गीचो बाप. देवाक बाप म्हणून उलो मारूंक आमकां फावो न्हय, तरूय पूण जेजून आमकां शिकयलां म्हणून आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन
तरी पूण जेजूच्या बापाक आमच्या बापा म्हूण उलो मारता हांव सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. पळयात ही देवाची शेळी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. तो आतां आमच्या काळजांनी येवंक सोदता म्हणून आमी सगलीं सुभागी. म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा आनी विस्वाशी बापा, बासायलोल्या क्रिस्ता कातान दवरचें बाग मेळो पर्यान मरण देखचो ना म्हूण सिमेयांवाक तुवें दिल्ली बासावणी पाळून ताचे ओतराक तुवें बागोयली. ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्याक घेवंक तुवें फावो केले, जाका हांगा कुडी पोसणाच्या रुपान आमी घेतला. ताकाच सर्गी शास्त्रीक मोहिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. उदार मोन आनी काळीज घेवन तुमच्या मुखार आयला. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. म्हणजे खरीपणी आपणाक सोदून काडूंक जाय जाल्यार तुजें जिवीत दुसऱ्याचे सेवेंत सांड. महात्मा गांधीची ही उतरां दुसऱ्याचे सेवेंत मिसळ जावंक आमकां आवाहन करता. देवा बगर आमच्यान कांयच करूंक जायना. कांदेलार्या सायबिणीची भक्ती ह्या गांवांत स्थापूंक देवाची खुशी जाली. तर पयले सुवातेर सगल्या काळजान थावन आमी देवाक अर्गां दिता. भोवमानिस्त बिस्म साहिब एलेक्स डायस, तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून आमचे मदें येवन ही परब समोरमली. देवाचें उतर आमकां परगटलें. तुमकां देव बरें करूं. आमचो पादविगार फादर डेरेक झेवियर फेर्नांडीस हांच्या मार्गदर्शनांत आमी चलता आनी आमकां कमिटीक सदांच आयतें मोन घेवन तो आपलो तेंको दिता. सगली मांडावळ फावो ते भाशेन करूंक ताणें आमकां आपलो सगलो सहकार दिला. थँक्यू फादर डेरेक. नोवेनाच्या दिसांनी देवाच्या उतराची परगटणी करूंक आमकां फादर गेब्रियल, फादर डायगो, फादर सेनी, फादर रिगन, फादर बॉरिस आनी फादर लेस्टरान आदार केला. तांकां आमचे दिनवास. तशेंच आमचे खेरीत दिनवास आयच्या परबेच्या मिसार हाजीर आसलेल्या पाद्रीक फादर पियो आनी फादर मेवरीक. थँक्यू फादर्स. आयज आमचे मोदें ग्रेगोरियो एस्ट्रोसियो ग्रेग आमचे आदले उद्योग ना, पूण तांचो हुस्को आमचे सवें आसा म्हूण आमी जाणाव. तांच्या सगल्या वावरा पासत ताका आमचो दिनवास. ताणें सुरू केल्लो वावर आमच्या भावान वितोरिनान फुडें व्हेलो. कपेलाचें बांदकाम आनी सुदारप ताणें बेस बरे भाशेन केलें आनी आपलो वेळ दिवन हें कपेल सुंदर आनी सोबीत नेटयलें. ताका आमच्या काळजान थावन दिनवास. आयच्या दिसा आमकां तिनूय मिसांक तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी गायलां वाजयलां आमचें गायन मंडळ. तांकां आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास सगळे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स, ऑल्टर सर्वर्स आनी मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्यांक. आमचे दिनवास मिडिया टिमीक बरे भाशेन मिसान भाग घेवंक आमकां आदार दिला देखून. ऑल्टर डेकोरेट करूंक आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. सगल्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करूंक आनी कपेल साफ करूंक आदार दितल्या समुदाय आनी फिरगोजेच्या जोम्याच्या फुडाऱ्यांक आमी आनी वांगड्यांक आमचे दिनवास. नोवेनाची आनी फेस्ताची लिटर्जी तयार केल्या फिरगोजेच्या कोर लिटर्जी टिमीन तांकां आमचे दिनवास. आमचे मोगाचे दिनवास ह्या वर्सा परब समोरमतल्या डायगो आनी रोजालिना आनी फामिलीक. नोवेनाच्या आनी फेस्ता समयार सोगलीं सोंपेपणां आनी आदार आमकां आनी ह्या कपेलाक दिल्ल्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. फावो तेन्ना ह्या कपेलाक जावं पयल्या सोनवाराच्या देवोत्सवाक व नोवेनाच्या दिसांनी आमकां उदकाचो टँकर पावयला मिस्टर सिल्वानो सुवारेसान. तांचे आमी आभारी. आमचे कांय तरणाटे बेंजामीन, जॉन, आगुस्तीन, चेक, विशाल आनी लिंडन हांणी कपेलाक जायतो आपलो वेळ आनी आदार दिला. नोवेना पयलीं जावन ते आयज पासून
ते आमकां तांचो आदार दीत आसा. आमचे दिनवास फिरगोजेच्या स्टाफाक अनूप आनी सुकरिनाक तशेंच बॉबीक फावो तो तेंको तांणी आमकां दिल्ल्या खातीर. आमचे दिनवास ट्रॅफिक पुलिसाक बरे भाशेन ट्रॅफिक सांबाळूंक आमकां आदार केला देखून. केन्नाच विसरोंक जावचें ना सगल्या वॉलंटियर्साचो वावर. सकाळीं 6 सावन ते आजून सगळे जाग्यार घालूंक आजून पासून ते वावुरतात. तशेंच अक्षय हांणी सामुसा आनी च्या वॉलंटियरांक पाठयल्या. तशेंच जायतें सामोण हाडूंक आमकां प्रेमानंद आनी सिद्धू हाणें आपले रिक्षा सर्वीस आमकां दिल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. कांय जाणांनी आमकां थोड्यो वस्तू भेटयल्यात. तांची नांवां हे पोरी. आपल्या पायच्या मिस्टर अग्नेलो डिकोस्टा हांच्या उगडासाक डॉल्ड्रीज हाणें एक दुपेल भेटयलां. तशेंच प्रिसिला रॉड्रिगीस आनी फामिलीन 6 मायक स्टँड्स भेटयल्यात. डायगो आनी रोजालिना फेंडिस हांणी कपेलाक नवे पॉर्डे दिल्यात. 3 गोल्ड चेन्स तशेंच टेबल क्लॉथ आनी 3 वेस्टमेंट्स भेटयल्यात. मिस्टर हिलरी लोबो आतां प्रेजिडेंट हाणें आमचो सावंड सिस्टम रिपेर आनी सर्वीस करून दिला. जेन्ना कपेलाक नोवेनाच्या दिसांनी आनीक मायक आनी सावंडाची गरज आसली तेन्ना टेरल कुतिनो आमचो PPC मॉडरेटर हाणें आपलो सावंड सिस्टम दिवन 2 दीस नोवेनाचे मीस सोबयले. शेवटाक म्हजे दिनवास म्हज्या कमिटीच्या वांगड्यांक हिलरी प्रेजिडेंट, ट्रेजरर फिलोमेना डायस, मेंबर्स सरिता आनी सिंथिया तांच्या सांगाता केलोल्या बऱ्या वावराक सायबिणीचे आशिर्वाद मागुया. आनी कोणाचें नांव काडून विसरलां जाल्यार सॉरी म्हणटा आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी कांदेलार्या सायबिणीचें बेसांव तुमचेर सगल्यांचेर पडूं. कॉलोनी आयज 7:30 वरांचेर फेस्ताच्या निमतान तियात्र आसतलो. जिवीत तुजें सोंपण म्हजें आंतोनेट दे डिसूजा हाचो फ्री शो. देव बरें करूं. तर हांव ही संदी घेता आमच्या बिस्पाच्या नांवान एलेक्स डायस तशेंच फादर पियोच्या नांवान ह्या कपेलाची कमिटी आनी आयज परम समारंभ दिले रोजालिन एंड डायगो तांचे फिल्मेच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक कुशल बरी परब आवडटा. हॅपी फीस्ट टू यू. आनी कितें भाशेन डेलरीस आमच्या सुपल्या भुरग्याक आयज पुलीस पावटी जेजूक ताणें घेतलो. ह्या पासत तुकाय बी आमची शाबासकी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. कांय कॉलोन्यो पूण ताचे पयलीं हांव कांय उपकार जे सायबिणीन आमच्या भाव भयणाचेर केल्यात आनी तांकां दिसलां की देवान तांची मागणी आयकल्यात. देवान सायबिणी उद्देशी कांदेल्या सायबिणी उद्देशी तांकां कांय वचुऱ्यां केल्यात. ह्या पासून हांव ती देवाक आर्गन दिता सायबिणी उद्देशी ती हांव वाचतां. डॉमनीक बेर्नादेत आनी एलिस्टन हांकां भुरगें नासलें सुमार 14 वर्सां. आनीक 2024 तांच्या सोयऱ्यांनी एंड्रू आनी जॉयस तांणी परब सुमरुमली आनी तेन्ना आमी मागलें ताका भुरगें जावंक. तर 14 वर्सांनी ताका भुरगें जालां. तर ती स्वत म्हणटात की कांदेल्या सायबिणीन ताका हें देणें फावो केलां भुरगें. देवाक ती आर्गां दितात सायबिणी उद्देशी. तशेंच मिनेल आनी नाझरेत हांकांय बी डॉक्टरान सांगलेलें टेस्ट करून सगळें टेस्ट जाल्या उपरांत भुरगें जावपाचें शक्यता ना. ताणीं तेन्ना ती हांगासर आयलीं सायबिणी लागीं मागलें आनी ताकाय बी एक सुपलो भुरगो जाला आयवन. ती देवाक दिनवासतात सायबिणी उद्देशी. तशेंच डॉमनीक फेर्नांडीस उसगांवचो UK आसता. मिसाची भेट आयकतना ताका काळजाचो आटाक आयलो. मिसाचूच. आनी तेन्ना ताणें ताचें मातशें हांगासर आसा पेदाद गोम सुर्गीस ताचे लागीं मागूंक कांदेल्या सायबिणीक तांणी मागलें आनी तो आतां बरो आसा. तर देवाकूय ती आर्गन दितात कित्याक सायबिणी ताका पावली. रॉकी गॉन्साल्वीस नेरुलचो तो 2 फ्लोर बिल्डिंगांतल्यान वयर तावन खाला पडलो सकलाक इतल्या वयर. आनीक ताचें बेंड मोडलें आनी तो JMC आसलो 2019 वर्साक. आनी त्या वर्सा कोणें तरी ताचेच गांवच्यान हांगासर येवन ताचे पासत मागलें ताका बरो कर म्हूण.
आनी उपरांत ताची गोरची म्हणूंक लागली, तुका दोतोराच्या वखदावून तुका मागण्यांनी चड बरें तुका पिकोवणी जाल्या. देखून तो कितें भाशेन सायबी मांयक दिवन वाचूंक सोदता, कित्याक तो स्वत म्हणटा की सायबी मांयन कांदेल्या सायबी मांयन हेच ताका ही पिकोवणी फावकल्या देवाचे उद्देशी. आमची गांवची भयण एनी कोरिया कांय कारणाक लागून जाती प्रश्नाक लागून ती एकसूरपण कशें भोगताली, डिप्रेशन कशें, ताची न्हीद पडनासली, भलायकी बरी नासली. आनी तेन्ना तिणें सायबी लागीं मागलें आनीक आमची इगोशन आयली, म्हजी बेसांव घेतली आनी उपरांत तिका बरें दिसूंक लागलें. ती मागीर तिका चेडवान भायर व्हेलें आनी आतां बरी आसा. तिच्या दोळ्यांची बी तिका पिकोवणी फावो जाल्या आनी ती स्वत म्हणटा की सायबी मांयन तिका हें देणें फावो केलां. देखून आमचो वाजोवपी डॉमनीक, ताका जायतो भावार्थ आसा सायबिणीचेर, कांदेल्या सायबिणीचेर. तो आतां येवकेंतल्यान आयला. खेरीत भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी आतां थोड्याच दिसांनी परतो वेतलो. जायती वचून ताची सर्वीस ताका जायनासली, ताका युकेक वचूंक जाय आसली, आळकुड्यो येताल्यो. पूण तो स्वत म्हणटा सायबिणीच ताका पावली आनी तो आतां युके गेल्यार 1 वर्स जालें परतो तो आयला हॉलिडेयांत. आनी फाटीं हांगासर तो वाजोवंक आयलो कुडीर कुडीन ताचो बॅटरी गिटाराची पावर गेलो. आतां ट्युनिंग करपाक जाय गिटार, कितें करतलो, मातशें आबूज जालो. तेन्ना सायबिणीक उलो मारलो आनी सायबिणी ताका सांगलें कोणाचें गिटार वचून एप डावनलोड कर आनी गिटार ते भाशेन ताणें ट्यून केलें. देखून तो समजता की बुडी तुमकां आसूं की पूण देवानूच सायबिणीच ताच्या मनीन घातली आतां हें अशें करपाक. देखून सायबिणीचेर ताका खूब विस्वास आसा. तो देवाक आनी सायबिणी कुकारी. कांय मागणी आमच्या लागीं मागूंक तांणी आमकां सांगलां. कितें भाशेन आमी मागता. मार्टीन फर्नांडीस आमचेच गांवचो मारा 4 आतां हॉस्पिटलान आसा. ताका जायती कॉम्प्लिकेशन आसात. देवान ताका बरो करूंक ताची पासत मागुया. तशेंच विलियम आमचो भावाचे प्रॉपर्टी मॅटर्स आसात, ताणें आमची मागणी मागल्यात. मिनीन डिसूजा ताका स्ट्रोक येवन सिरियस आसलेलो. तो कारवारचो आपोलो हॉस्पिटलांत 7 म्हयने हांगा आजून पासून आसा. ताची पासत आमी मागुया. आनी सानिया 11th स्टँडर्ड आयकुना लिसांव करिना, ताची पासत मागूंक ताच्या आवय बापायन मागलां. तर तुमची बी मागणी जेन्ना आमी सायबिणीचे मागणी करतले नोवेनाचे, तेन्ना तुमची बी मागणी तुमी घालची म्हूण आमी मागता. तशेंच वॉल्टर हो जावन आसा मिलिटाचो चेडो. ताकाय बी भुरगो आसतना कॉम्प्लिकेशन आसल्यो, ताज्यो आंकोळ्यो घुस्पताल्यो. आनीक सायबिणी लागीं ताणें मागलें. ताच्या घरच्यांनी शाबाशी मागीर ताच्या सगळ्यांनी कांदिल्ल्या सायबिणी लागीं मागलें ताका बरो कर म्हूण. 2019 ताका हे भाशेन 2019 तो जालो आनी उपरांत ताका हे भाशेन कॉम्प्लिकेशन जावंक लागलें. आनी आतां तो सायबिणी उद्देशी ती स्वत म्हणटा तो आतां बरो आसा. तर ती बी सायबिणीक दिन वाचतात. हे उपकार तांचे केल्यात. आनीकूय जायते उपकार केल्यात ताच्या कुटुंबाचे. देखून ती देवाक दिन वाचतात सायबिणी उद्देशी. आनी हाका लागून ह्या आयची परब ती समोर म्हणटात. कांय कॉलोन्यो आमची गोंयचेंतल्यो गेल्या इतरा कलेक्शन जालां आमचे गोंयचेन 5,910 रुपया. आमी दिनवासांव कितें भाशेन फास्ता डिसूजा, क्रिस्टोफर गोन्साल्वीस, आग्नेलो डिसूजा ह्या फामिलींक जाणी कालची मिसाची मांडावळ केली, इगो साफ केली. आनी आयज सकाळीं आतां आयचे मीस हे फेस्ताची मीस पयलें 7 वरांचेर आमचे कॅथेकिस्ट यूथ. आतां हे प्रेसिडेंट परब करता ती. आतां 12 मीस आसा. वाट OFS आनी SSPP ग्रूप ताका सगळ्यांक आदींच फुड्यान दिन वाजता. 21 तारखेर फेब्रुवारी सोनवार इगो साफ करपाक, मिसाची मांडावळ करपाक फिलोमेना डिसूजा, फातिमा फेर्नांडीस, एरिक डिसूजा, सेंट परपेत्रिया समुदाय मारात्री आनी डिवायन मसी ग्रूप. 21 तारखेर इंग्लिशीन भाशेन मीस सांजेचे 6 वरांचेर डिवायन मसी ग्रूप. आनी 22 तारखेर सकाळचे 6:45 मीस सेंट परपेत्रिया समुदाय मारात्री. दोतोरेची मीस आसा 8:30 वरांचेर. ऑर्गनायज करता सिस्टर राणी मारिया, दोतोरीचो जमो, टिचर आशा, टिचर फियोना. आयज ऑफीस बंद आसा आमचे गोंयचें. फाल्यां पियेदाद पेटी ताका आमी म्हणटा मारा 4 तिचो
पयल्या वर्साचो उगडास मरणाचो 7 वरांचेर मीस. तशेंच 17वेर तिसऱ्या वर्साचो उगडास एमिलिया आमचे भयणीक एमिलिया फिलोमेना डिसोजा 7 वरांचेर मीस. 18 तारखेतावन आमी प्राचीत काळान भितर सरता. गोबराचो बुधवार 6 ते 6:25 पवित्र संस्काराक बोजरूण आसतली एडोरेशन. 6:30 पयले मीस आनी 7:45 दुसरे मीस. 20 तारखेर आमी त्या दिसाक 18 तारखेर 6 वरांचेर लिटर्जिकल बायबल स्टडी आसतली. तुमकां आमचे इगोर्जीन आमी सुरू केल्या 3 वर्सां जालीं. ह्या प्राचीत काळान बायबलाचेर अदीक शिकवण घेवंक तुमी येवचें. 20 तारखेर शुक्रार 4 वरांचेर वे ऑफ द क्रॉस कुर्साची वाट. उपरांत 5 एडोरेशन हो देंवर आनी 5:30 मीस. आख्खो लेंटाचो प्रोग्राम आमी बुलेटिनार घातला, तुमी पळोवचो. 22 तारखेर वॉकिंग पिलग्रिमेज आसा सांकवाळ. ह्या वर्सा के भाशेन तरणाट्यांक उलो मारला. ह्या वॉकिंग पिलग्रिमेज वांटो घेवंक तुमी येवची. आमी 1 वराचेर रातीची 21 तारखेर म्हणजे 22 तारखेर सकाळीं भायर सरतले हांगासून. 2 तारखेतावन 2 वरांचेर बांबोली कुर्सासीन ती सांकवाळेर चलोवन वेतले. तरी जावन आसा एक बरी सूय आमची डायसिजन सुरू जाल्या, जायती वर्सां जालीं आनी जायते लोक येता. आमचो गवळी बाप तसोच आदारी बिस्मूय बी येतात. तर तुमी बी येवचें म्हूण मागता. 23 तारखेर दुसऱ्या वर्साचो उगडास पावलिना इजाबेल डिसोजा 7 वरांचेर मीस. तशेंच 23 तारखेर पोलिकाप समुदाय माराठू तांचे फेस्त 7 वरांचेर. आमी तुमकां सेन्सस फॉर्म दिल्यांत, मातशें हाडून दिवची, कित्याक आमकां ती फायल करपाक जाय आमच्या रिकॉर्डाक. कांय जाणांनी दिवंक नात. ह्या वर्साक तुमकां जे आमी लेंट बॉक्स दिला, लेंटन कलेक्शन, तुमचे घरांनी बॉक्स आसा, त्या बॉक्साचेर एक स्टिकर तुमी वाचले. तो स्टिकर जावन आसा आमकां आल्तो सावले कॉपेल बांदपाक एक जागो आमी सोदता. आनी आमकां खात्री आसा सायबणीचे मजतीन देवाची कृपेन आमकां जागो फावो जातलो. तर आमी तें बी ती दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर विलेज आल्तो सावले वयर ग्रीन व्हॅली. तर तांकां आमची लँटन कलेक्शन तुमी ह्या बॉक्सान घालचें. आनी तुमी जाणात ही आमी सोय वर्साच्या वर्सा करता. गेल्ल्या वर्साक आमचेच कन्स्ट्रक्शनाक आमी केलोलें लंडन कलेक्शन सुमार 3 लाख आमकां मेळ्ळोले. ताचे पयलीं जाणट्या पाद्रींक क्लर्जी होम मारगांव आनी पर्वरी सुमार 5 लाख तुमी दिलोले. तरी जावन आसा बरी सोय. तुमकांच उणें करून ह्या लँटन बॉक्सान तुमी घालतात. तर ह्या वर्साक आमकां ह्या कॉपेलाक जागो आल्तो सावले जागो मेळचो म्हूण आनी तांणी जागो घेवचो म्हूण तांकां आमी आदार करुया आमच्या दुडवांचो कोरेजमाच्या दिसांनी. तशेंच रितीर आसा लँटन रिट्रीट फॉर दासिया हांगासर रिडॅम्प्ट्रिस्ट फादर्स ओन्ली विकेंड्स पर्वरी. 27 फेब टू 1 मार्च पयलो, 6 to 8 मार्च दुसरो, 13 to 15 मार्च तिसरो, 20 to 22 चवथो, 27 to 29 पांचवो, 2nd to 5th एप्रील सवो. तर हे जावन सो रितीर कोरेजमा दिसांनी तुमकां जाय जाल्यार आमी नोटीस बोर्डार घातला आनी वॉट्सॅपारूय घातला डिटेल्स. तशेंच पिलार बायबल कोर्स आसा तुमकां ग्रेवसी लोकांक 9 ते 1 सुरू जाता. 8 फेब्रुवारी आनीक 15 फेब्रुवारी आनीक 22 फेब्रुवारी आनी 1 मार्च आनी 8 मार्च. तर तुमी ह्या कोर्साक वेतली म्हूण हांव रावता पिलार सिमनारींत. 20 दिसांचो युरोप टूर आसा. कोणाक वचूंक जाय तर रेवेचें टिके आयटोज 9 तारखेर मायाचेर सुरू जाता. कोर्स जाता 3,65,000. तुमकां कोणाक कशी आसा डिटेल्स आमी नोटीस बोर्डार घातल्या. तशेंच पोस्टर आसा भायर इगोजीन तुमी पळोवचें. डोनेशन आमकां दिलां इगोजीक 20,000 सर्गेस फेरपेत आब्रेव हेच्या गोडच्यांनी. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा मारा 4. आमचे इगोजीन 20 तारखेर एक कोरेजमाची दाखोवन आसा थ्रू अ म्युजिकल कांतारां आनीक वाजोवप्यांनी.
बॉम्बेतल्यान हो ग्रूप येता स्टॉप गॅप एन्सेंबल कोरल एन्सेंबल बेस्ड ऑन द क्राउन ऑफ जीसस क्राउन ऑफ थॉर्न्स. तर तुमी ह्या प्रोग्रामाक येवची 20 तारखेर शुक्राराचे. हो प्रोग्राम फ्री आसा. आमी आमचे फिरगुसकरांक डिरेक्टरी दिलेली आसा आनी सगल्या फिरगुसकरांची नांवां आसात. तर हांव म्हणटलो आसलो वाड्यांनी तुमकां तुमचे एक एक समुदायाक एक एक दिसा कोरेजमाच्या दिसांनी एक एक फॅमिली पासत मागात, तांचे पासत त्याग करात. आनी तुमचे मदें वयर सकयल आसा जाल्यार खरेंच तुमकां ह्या 40 दिसांनी देव कृपा दितलो तुमचे संबंद शांती हाडपाक. तर हें तुमी कोतल्या म्हूण हांव रावतां. आतां एक चोथऱ्या दिवशी आयज परब समारंभांत डायगो आनी रोजालीन तांच्या कुटुंबान एक स्टॅच्यू तुमकां दिवचो म्हूण तांचें मन जालां. पूण आमचे गांवचे लोकांक आमी समुदायांनी वांटले, तुमचे समुदायाचे फुडारी घेवन येतले. पूण दुसरे गांवचे लोक आसात तांणी एक स्टॅच्यू तुमकां दितले भायर आमकां स्टॉलान. तुमी मातशे फॉर्माचेर तुमचे एड्रेस बरोवचे, एड्रेस तुमचो पत्तो आनी डिटेल्स हे आमी तुमकां एक आमकांच रिकॉर्ड कशी, कित्याक तुमी जाणात हांगासर जायते हिंदू भाव भयणी येतात. समज तांणी ती स्टॅच्यू वयलो घाला कोणें तरी बेश्टें एक एलिगेशन करूंक जाता, आमी ताका कानबड करूंक सोदता. देखून ती आपलीच खोशयेन डिक्लेअर करता की हो स्टॅच्यू आमी व्हरतात, आमकां कोणें फोर्स करूंक ना. तर हें तुमी त्या फॉर्मार बरोवचें, फकत तुमचो एड्रेस आनी तुमची सायन आमी सगळी डिटेल्स घातलेले आसात फॉर्माचेर. तुमकां स्टॅच्यू व्हरचे फ्री आनी तांचे पासत मागात. कित्याक सुमार 1000 स्टॅच्यू ताणें केरळांतल्यान ऑर्डर केल्यात. एकल्याक पडटात सुमार 350 रुपया. तर इतलो खर्च केला, तांचे पासत मागात. ताका देवान बेसांवांनी भरपाक सगल्यांक रोजालीन आनी डायगोचे फॅमिलीक. आनी मागता एकूच घरांत एकूच आसची ना. फातर म्हाका म्हज्या रुमान भिरांत दिसता, म्हाका एक जाय रुमांत ना, एकूच एकल्याकूच एकूच घरांत सगल्यांक पावपाक जाय. आमचे युथान इस्टॉल घातलेलें आसा. हांव जाणा तुमकां आतां भूक लागल्या, कित्याक मातसो मीस मातशी लांब जाला, ताका लागून थंयसर तुमकां खावपाची वस्तू आसात, सोरपाटेल सान्नां मागीर दुसरी वस्तू. ताका वस्तू घेवन ताका आदार करचो म्हूण मागता. जशें आयस्क्रीमूय आसा, तर ही वस्तू तुमी घेवच्यो. तुमी जाणात आमच्या गांवांत एक तोडें आसा, सावलें लेक. तुमी जर तर हे तोड्याक पळयल्यार खरेंच दुकां भोंवतात, कित्याक देर आर लॉट ऑफ वीड्स. आनी अशें म्हणटात तोड्यान जर तर आमी साफ करिनात तोड्यांचें सोडें सुकतलें, कित्याक द वीड्स आर ग्रोईंग. हाका लागून एक आमची भयण आयसेंत म्हणटली, ती फुड्यान सरल्या, ती स्टडी करता, रिसर्च करता आनी तिणें थोडी फॉर्मां दवरल्यांत. सो प्लीज फील द फॉर्म्स. आमकां हें तोडें साफ करपाक शी वॉन्ट्स सम डिटेल्स फ्रॉम अस. तर ही फॉर्मां आमी तुमी स्टॅच्यू घेवंक वेतल्या थंयसर व्हरचें आनी मागीर आमकां तुमी आमच्या इगोजेच्या म्हजे मोबायला पासून तुमी वॉट्सॅप करूंक जाता. इफ यू कॅनॉट गिव बॅक इन द चर्च द फॉर्म्स. पूण फॉर्म व्हरून मातशें भरचें म्हूण मागता. भोव करून आमचे गांवचे लोक आसा ताणें आनी दुसऱ्यांनी व्हरूंक जाता, कित्याक हें तोडें आमकां खूब गरजेचें. आदीं अशें म्हणटात ह्या तोड्यांतल्यान आख्खो गांव शेत रोयतालो, पूण आतां शेतांय बंद जाल्यात आनी हाका लागून हे भाशेन विसर कशी पडल्या. पूण हें तोडें स्वीट वॉटर आनी जायती जाती बायोडायवर्सिटी थंयसर आसा. मायग्रेटरी बर्ड्स येतात, मागीर दुसरी वस्तू आसात. तर हे तोडें आमी सांबाळुया. तर मागता हे मातशें फॉर्म भरपाक. आतां मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आसतलें. आमी हे वाटेन वेतले, मागीर सोकलाक दुर्गाचे वाटेन आनी हांगासर येतकूच आमकां सायबिणीच्या आशिर्वाद आसतलो. उबी रावया. हांवूय बी दिनवासता आमच्या बिस्पाक एलेक्स डायसाक. तुमी जाणात इतलो पिराय पासून आसल्यार ताचें मीस करप, प्रवास पासून करप खोरायेन आनीक उमेद ताका आसा. आजून पासून गौलीक उमेद. ताका आमी बरी भलायकी मागता. आनी आयज आमचे मदीं तो आयलो, देवानूच ताका पाठयलो सायबिणी देशी.
ताकाय बी आमी दिनवासता आनी ताचे पासत आमची मागणी चालूच दवरता. तशेंच फादर पियोकूय बी आमची मागणी चालूच दवरया, ताकाय बी आमचे थँक्यू. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमी आतां पुरसांवाक भायर सरतलीं. पयलीं भुरगीं, उपरांत बायलो, दादले, कॉन्फ्रार आनी मागीर पाद्री. मागता भुरगीं आसात आनी पयलीं वचपाक 2 लायनी करून बोंदेरां लायला ते भाशेन भेटे. उपरांत बायलो, मागीर दादले, मागीर कॉन्फ्रार. मातशें बेगीनूच भायर सरात. जी कोण माटोवन आसात तीं पयलीं भायर सरात.
मग आमचे पासोत बोबा घेवन कांदलारिया साहेबिणी प्रार्थूया. सोर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मोयच्या सोयम घेतले आणि ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दीस आज आमी समोर रमताव. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. देवाचो आदार आमचे सोमेस्तांचे सोबे आसूं. आमी वर्साच्या वर्साक ही ल्हानशी सुवय कशी करता परंपरा कशी फुडल्या वर्साक परब करपाचो आसा जॉन फेर्नांडीस आनी ताची पतीन माटिल्दा जी हांगासर ना UK आसा. तर आतां आमची भयण रोजालीन ही जी आमी म्हणटा ताका जॉनीक दितली आनी म्हणजे फुडल्या वर्साक जो परब करपाचो आसा तो फुडें सर आनी ही ताका आमी दितले. तशेंच आयज प्रिसिला आमचे भयणीचो वाडदीस ताकाय बी आमी मीस जाल्या उपरांत ताकाय बीश करतले हॅपी बर्थडे. हांव सांगूंक विसरलो आमची भाव भयणां गेरींची हांगासर आसात सर्ती घेवन तांकां एक हॉल बांदपाचें आसा. तर तांकां तांची सर्ती काडून तुमी तांकां आदार करचो म्हूण हांव रावतां. तशेंच आयज मिसाची न्हेसवण न्हेसल्यान ती आयच्या परब सुरमतल्या डायगो आनी रोजालिल्यान आमकां कॉपेलाक दिल्या. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं.
Child